7 वुमेन्स फुटबॉल फेस्टिवलान आंबेली क्वीन्स वस्ताद थारली। फायनलीन तांणी चिंचिणी एंजल्साक 2 गोलांनी मारले। करिश्मा शिरवयकरान 2 गोल मारले। दुसरे वटेन GSPLान दादल्याच्या ग्रुपान साळगावकर FC सेमीन पावले। तांणी चर्चिल ब्रदर्साक 6-8 गोलांन धाडले। साळगावकर सेमीन गोवन FC आड खेळटले। पणजे चालू आशिल्ले 5वे YMCA नाइट्स आमंत्रिताच्या बास्केटबॉल सर्तीन होली क्रॉस टीम जिखली। बुधवारा सांजे होली क्रॉसान नाशिकच्या USG टीमीक सहज हरयले। सर्त पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमांत चल्ल्या। गोय खेळा पत्रकार संघटनेन घेतिल्ले आंतर मीडिया फुटबॉल सर्तीन लोकमत आनी टाइम्स ऑफ इंडिया सेमीफायनलीन पावले। लोकमत हेराल्डाची मॅच सडन डेथार सुद्धा बादाबाद उरिल्ल्यान लॉटरीन निकाल लावचो पडलो। तातूंत लोकमताच्या वटेन टॉस जालो आनी ते सेमीन पावले। पेजाद क्वार्टर फायनलीन टाइम्स ऑफ इंडियान फोमेंतो मीडियाक एका गोलान मारले। मजगती तरुण भारताक वॉकओव्हर मेळ्ळो। ते सेमीन लोकमता आड खेळटले। टाइम्स ऑफ इंडिया नवीन पब्लिकेशनाची मॅच जातली।
Very good, right? Good. Come on, Saidi, war. शॉट गोल जोड़ा कर रहा है पास द बॉल गे पास गोल अगड़े गोल सुरेश हां गुड अरे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.